श्री हरिगुरुभ्यो नमः यूथ ऑफ JSB सक्कड आमगेल्या मोगा वीक्षकांक मगेले प्रीतिपूर्वक नमस्कार. वरदेंद्र प्रसाद म्हळ्यार एक विचारारी हे व्हिडिओ करता आसची ते कसं नाही म्हणून सांगून सांगचे बस पुढे स्वल्प विषय तुमगेला उलोवका. परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलो मंगळूरचे ह्या चातुर्मासाचे एक कसं मोक्का मस्की आणि समाप्त जावच्याक नोव्हेंबर 10 तारीख म्हळ्यार आनी एक 20 दिवस वरला. ह्या मंगळूरा चातुर्मास तुम्ही यूथ ऑफ JSB तू पळयला फेसबुकांत यूट्यूबांत मस्त गर्दायरी भारी विजृंभणेर जाला अनेक कार्यक्रम हे संदर्भारी चललस. मातने एक स्वाम्याले अनुग्रह रूपारी प्रसाद आमगे समाजाचे प्रत्येक वयोमानाचे जनाक समाज बांधवाक मेळलस. उदाहरणे सांगता म्हणल्यार चेडुवांक 3 वर्सां 9 वर्स ते चेडुवांक बालभोजन म्हणून कार्यक्रम जाल्ले ते तुम्ही पळयला. तदनंतर वटुपूजन मुंजल चेडुवांक वटपूजन जाल्ले, ब्रह्मचारी पूजन जाल्ले, ब्राह्मण पूजन जाल्ले, लक्ष तुळसी अर्चने वेळारी सक्कड समाज बांधवाक कोण पळय भागवहिसिला की तांकां सर्व जनाक बाल्डीक जलाल जलारी तांकां ब्राह्मण पूजकोन घेवन तांकां एक प्रसाद रुपारी स्वाम्यान अनुग्रह केलेलोच. आनी चलयांक कुमारी पूजन तशीच कन्या पूजन सुमंगली स्त्रियांक सामूहिक कुंकुमार्चने दिवस तुम्ही पळयला कितले एक वैभवारी येद्दोळू जायनतीले आमगे उडगासा म्हणटा तसले एक वैभवाचे एक कार्यक्रम चल्ला. प्रत्येक सुमंगली स्त्रियांक स्वाम्यान अनुग्रह रूपारी प्रसाद रूपारी अनुग्रह केलेलोच. आता एक विशेष जावन वरदेंद्र प्रसाद म्हणून सांगून दीपावळी आयले दीपावळीचे एक विशेषत कसं नाही म्हणून यूथ ऑफ JSB तो आमी फूड जलारी सांगिल्लो. दीपावळी म्हणली कुडले चर्ती जनांना एक विजृंभणेर आचरण करचे 3 दिवस एक नरक चतुर्दशी एक अमावास्ये दिवस दीपावळी आचरणा तदनंतर बलिपाड्या दिवस हे 3 दिवस दीपावळीक प्रमुख जावन आसता. आणि 3 दिवसाक चेडुवां पटाके मान घेवन भारी संतोषारी हें परब आचरण करताचे. ताका धार्मीक एक हिन्नले आसा त्या विचारार मागीर येवया. हें चेडुवा खातीर व्हिडिओ करता अशें चेडुवांक कशें म्हळ्यार दीपावळी म्हणली कुडले सुरवे उडगासा येवचे पटाकी. मंगळूर म्हळ्यार एक शहर महानगर म्हणून म्हणटात त्या शहरा तकीत प्रत्येक कार्यक्रम हांग विजृंभणेर चल्ला. त्या शहराचे एक घनस्तिके तकीत चल्ला जाल्यार चातुर्मासा वेळारी सर्व कार्यक्रम हाजी पूड जाल्यार कार्यक्रम जाल्यार प्रत्येक चातुर्मासा जत्ता म्हळ्यार तुमकां एक मनांत तसो हांगा गर्दायर जाला. तसले एक दीपावळी वेळारी काशी मठांतू चेडुवांक पटाके सकट दिवन घेवन ते एक संभ्रम आचरण करचे. ताका शास्त्रोक्त धार्मीक हिन्नल आसा ओपा सांगता आसा हांव. बट मनोरंजन मात्र न्ही ते मनोरंजनय वय जाल्यार केवल मनोरंजन न्ही जाल्यार एक पटाके जोडोवन चेडुवांक एक पटाके दिवन तांणी पटाके जोडोवन एक संभ्रम करचे एक वातावरण प्रत्येक चातुर्मासाचे एक संदर्भ कसो की हें दीपावळी त्या वेळार येद देखून हें पुर्तुलान काशी मठ संस्थानांत चोलन आयला. वरदेंद्र प्रसाद म्हळ्यार कसं नाही हाजी म्हाका एक चंद काणी आसा पळया. श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेले परमप्रिय शिष्य वरदेंद्र तीर्थ स्वामी हांणी मंजेश्वरा आसूं जाल्यार आमगेल्या समाजाचे दुर्बळ चेडुवां फुडें गोतच तुमकां कितले दुर्बळपण आशिल्लें म्हूण सांगून आमगेल्या मलगड्यान पुरो सांगून येयला. तुमगेल्या मलगड्यान तुमकां सांगून येवन अशें पुरो आत्तां दुर्बळपण ना म्हण न्ही तसलें एक दुर्बळपण ना म्हूण सांगीत आमगेल्या समाजांत फुडें आशिल्लें तसलें. तशी दुर्बळ चेडुवान स्वाम्या लागीं वरदेंद्र स्वाम्या लागीं येवन सांगली की चेडुवाल मन कशें म्हूण तुमकां गोत आसा तांणी कसले आलोचन करनाची तांणी सीदे येवन सांगची तांगेलें मन आशिल्लें तशीच मनांत आशिल्लें व्यक्त केल्लें स्वाम्या लागीं. कसं म्हळ्यार आमकां एक सर्कस पळोवका म्हूण आश जाल्लो आहा म्हूण. सर्कस म्हळ्यार कसं म्हणा वपास विवरसून सांगता म्हूण ना चेडुवां धरलें प्रत्येक जनाक ताजी एक खुशी आनंद घेवचे एक खंडीत तांगे एक मन आसता. तशें म्हणटना वरदेंद्र स्वाम्या लागीं एक दुर्बळ पापा चेडुवान येवन आमकां एक सर्कस पळोवका म्हूण सांगतना तुमकां एक आश्चर्य जावचें पुरो आनी मजाना गोतना तुमकां त्या चेडुवांक सर्कस दाखोवत तसले एक वेवस्था वरदेंद्र स्वाम्यान केलेलो आसा म्हूण सांगून फुडले एक इतिहास सांगता. ताजे नंतर सर्कस जाल्ले तशीच मुखारसून येतना चेडू म्हळ्यार प्रत्येक स्वाम्याक प्रिती स्वाम्या म्हण प्रत्येकल्यांक प्रिती तांतूय आमगेले स्वामी प्रत्येक स्वामी जाल्यार चेडुवांक विशेष जावन असले एक प्रीत करताची. तसले चेडुवान येवन दीपावळी वेळारी आमकां पटाके मारका इन्नित्र जन पटाके मारताची ते पळोवचे एक आनंद आसता जाल्यार आमी जावन पटाके मारका म्हूण त्याची स्वाम्याला सांगतना स्वाम्यान तेदना चेडुवांक पटाके दिले की
मात न्ही वरदेन स्वाम्यान आनी मुखार सुंजलारी हें प्रथा म्हळ्यार एक वाडिके म्हणू पुरो तुमी एक रूढी म्हणू पुरोची हें पुरे वरदेन स्वाम्यान काळगतींतल्यान तेदन प्रारंभ जाल्यार पटाके दिवचे प्रत्येक वर्स काशी मठांतू हें चेडुवांक पटाके दिवन एक दीपावळी एक संतोष आचरण करचे एक संप्रदाय आज थंय चोलना येयला ताजे खातीर हांव सांगिल्लें मंगळुरांत एक विशेष जावन भारी वैभवार तुमकां दिसच्या पुरो जाल्यार अनेक कार्यक्रम प्रति चातुर्मासा वेळार स्वाम्याल विविध मोक्कामा वेळार चलता आत्ता एक सीधा तुमगेला पॉयंट येता कसं म्हणून सांगल्यार ह्या पटी नरक चतुर्दशी अक्टोबर 24 तारीखेक अमासे फुल दिवस 25 अमास तशी ग्रहण आसा 24 24 अक्टोबराक नरक चतुर्दशी येता मंगळुरांत श्रीमद सैमन तीर्थ स्वाम्याल मोक्काम जाता आसा चातुर्मासाचे एक मोक्कामा वेळार विशेष जावन मंगळूरची म्हणणे प्रत्येकलांक हांगा 12 वर्सां भितरचे चेडू म्हण आमी विशेष जावन तांकां एक आयक केला चेडुवान संतोशान भागी जावका म्हूण सांगून तशी 12 वर्सां भितरची चेडुवांक हांगा एक पटाकी दिवचे एक कार्यक्रम आयोजन केलेलो आसा तशें देखून ह्या व्हिडिओ ओटूची तुमकां एक गूगल फॉर्माची एक लिंक येता आनी कसं डिटेल्स आसा की त्या व्हिडिओ ओटूची कॅप्शनान तो तुमकां पळोवचा मेळटा तशें देखून जल्द तितले चर्ती जनान प्रत्येक कार्यक्रम आयोजन करचे वाडनी त्यात कितें एक स्पंदन आसका तुमगेलें एक रिएक्शन आसका प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वी जावन चलोवन दिलेलो आसा बालपूजन की कुमारी पूजन की कन्या पूजन की वटू पूजन की सामूहिक कुंकुमार्चन की लक्ष तुळसी अर्चन की ब्रह्मचारी पूजन की प्रत्येक अद्धूरी जावन वैभवार जालेलो आसा तशी तितले जनाक अनुग्रह रुपारी प्रसादूय मेळ्ळेलो आसा तशी प्रसाद रुपार मेळटा तसले एक पटाकेचे एक अवकाश तुमी खंडीत जल तितले चेडुवान मंगळूर आसपास जो तुमकां एक मंगळूराक ते नरक चतुर्दशी दिवस अक्टोबर 24 सांजवाळा हांगा कोणाक मंगळूराक येवचा जत्तकी खंडीत तुमी रिजिस्टर करा तुमी खंयी आसोची खंयचेय गांव आसोची ಕೆಲವು संदर्भ कशें म्हळ्यार ओपास येना येवचे अवकाश आमी सदुपयोग करून घेवका तशी तुमगेला सगळ्या लागीं विनंती करता हे व्हिडिओ ओटूची तुमगे कॅप्शनांत गूगल फॉर्मात लिंक आसा ते लिंका वचून तुमगेले चेडुवाले एज ते डिटेल्स नांव कॉन्टॅक्ट नंबर ते कसं पर्यंत निमगीत की पूरे फिलअप करायची हे वरदेंद्र प्रसाद म्हणाले अनुग्रह रूपार मिळत असेल एक पटाकेचे कसं एक अवकाश आस की तुम्ही सदुपयोग करका सोम्याला अनुग्रहाक पात्र जावका म्हणून सांगताची जाल्यार तितले चेडू हांदू रेजिस्ट्री करताची म्हणाले एक आमगेले एक अपेक्षा तुम्ही सक्कडांनी आख्खे एक चांग रिएक्शन दिल्ली म्हणून जाल्यार चांग एक स्पंदन केलें म्हणून जाल्यार हे कार्यक्रम यशस्वी जाता हे यशस्वी जावच्याक तुमगे सक्कडाले सहकार आसो सक्कड जनाक चेडुवांक आमगेले हरिगुरूले कृपा अनुग्रह केन्नाय आसो म्हणून आमी सांगून ह्या व्हिडिओ समाप्ती करता आसाची सक्कडांक ह्या व्हिडिओ पळयलेल्याक धन्यवाद नमस्कार.